जेजूच्या खांदार खुरीस घालता. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं सडयलोय म्हूण सगलो संवसार बोरवाशाचे किरण आमच्या जिवितांत उप्रासलेल्या पुरसाक देव खान मारता. देवाचें उतर आयकुया. मागीर जेजून सगल्या लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव कोची कुशी आसा जायत ताणें आपणाचेच कुशेची वाट सोडची. दर दिसा आपलो कुरी सुखोवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. नियाळ जेजूच्या खांदार घातलेलो खुरीस जेजूचो न्हय, पूण आमच्या जवण एकल्याच्या पातकांचो खुरीस. हो आमच्या पातकांचो खुरीस आपल्या खांदार मोगान घेवन आमच्या जिवितांत येतले सगल्या खुर्सांक खान मारतले म्हूण जेजू आमकां बोरवासो दिता. आमच्या जिवितांत वेगवेगळे तरेचे खुरीस उप्रासलेले आसात, जावं तो पातकांचो, रिणाचो, जबाबदारेचो, वावराचो, पिडेचो, एकसूरपणाचो, निराशीपणाचो, बेकारपणाचो, संबंद उस्कूत जाल्लो, भावना दुखयलोलो खुरीस. आमच्या जिवितांतलो कसलोय तो खुरीस जावं, केदोय व्हडलो तो खुरीस जावं, दुसऱ्यांनी आमचेर घातलेलो वा आमीच असोगतायेक लागून आमीच तो आमचेर घेतलेलो जावं, जेजू आमच्या सांगाताक आसा आनी आमच्या जिवितांत उप्रासलेल्या खुर्सांक जेजू खान मारता. मागणें. मोगाळा जेजू, दर दिसा तुजे लागीं मागनासतना पासून तूं आमच्या खुर्साक खान मारताय आनी आमचे कोश्ट उणें करताय. सदांच तुजो सांगात आमकां दी आनी आमचो भार उणो कर. काकूतांची कोड सोम्या.